प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 10వ अध्याय 24ನೇ वाक्य तावन 28ನೇ वाक्य. जो देव थाचे भोंवतणी वेडो घालन थाचे लगीं विसारी लागले. केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय. तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली. हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता तीं कामां म्हजे विशयंत साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्तीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां वोवन काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्त. आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा सर्वेस्पराचो सोम्यान जेजूचो थाळो आयकून सो तशेंच ताका विधेयपण जावचें. फाटल्या 2 मागण्या जमातेर पयले आमी नियाळ केलो ताजो थाळो आयकोवच्या विशयंत आनी थोड्यो संगती आमी जाणा जाल्या आनी उपरांतल्यान ताका विधेय जावच्या विशयंत आमी नियाळ केलो. आयच्या दिसा ह्या दोनी संगता घालून आमी एक नियाळ करतले. सोमेन जेजू आयच्या वचपान स्पश्ट तरान सांगता, तुमी सत मानिनात कित्याक तुमी म्हजे बोकरे न्हय. जर तर आमी ताजे बोकरे वय जाल्यार ताका आमी सत मानता. आज हांवान तूं मुस्तुपटीन सांगूंक पुरो, हांवें सत मानता जेजूक, हांवें सत मानता देवाक, आमी सत मानता मागणें म्हणूंक पुरो, जायतलें म्हणूंक पुरो. पूण निजायकी आमच्याच क्वेश्चनाक आमी सवाल विचारलें जाल्यार निजायकी हांवान तूं खरेपणी 100% ताजे थंय आमी सत मानता म्हणलें सवाल. आमकां ह्या सवालाक जापी दिवंक खंडीत जावन कश्ट भोगतात. कित्याक जाय म्हळ्यार सत मानता जर तर वय जाल्यार आमचें चित्रणच दुसरें जाता. पवित्र पुस्तकान जेजू म्हणटा, म्हजे बोकरे म्हजो थाळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्तीक जिवीत दिता. ताजो थाळो आयकता मात्र न्ही, ताज्या फाटल्यान वेतात आनी ह्या वेळार सस्तीक जिवीत मेळटा. 3 संगती. पयलें थाळो आयका जाय, फाटलाव करी जाय म्हळ्यार विधेय जाय आनी त्या दाळा सस्तीक जिवीत मेळटा आनी त्या दाळा म्हाका तुका शांती समाधान मेळटा. जर तर हांव थाळोसो आयकना म्हाका मुक्ली मेळटानात. जर तर हांव थाळो आयकता पूण विधेय जायना, फाटलाव करिना, म्हाका मुक्लें मेळटना. केदाळी दोनीय मेळटा हांवान तूं पाळता त्या दाळा मात्र जिवितांत तिसऱ्या मेटाक आनी भोव गरजेच्या मेटाक आमी वचून पावता. देवाचो थाळो आयकोवच्या विशयंत आमी परच्या दिसा नियाळ केलो. तें परत हांगासर हांव रिपीट करना, कित्याक आमी येदोळुस्ताचे विशय नियाळ केला. मुखल्या हंता विशयंत थंय मुखल्या हंताक हांव हांगासर आमी पावता. देवाचो थाळो जर तर हांवां तो आयकल्यार आमकां कितें बरेंपण जाता म्हणलें सवाल. देवाचो थाळो हांवें तुवें आयकल्यार म्हाका तुका कितें बरेंपण. समज जो म्हणटा सस्तीक जिवीत, तें सोडून दुसरें कितें बरेंपण. पयले सुवातेर सर्वेस्पराचो थाळो आयकलो जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितेंय कश्ट येता आसतना ते सोसूंक म्हाका तुका सकत मेळटा. कित्याक सर्वेस्पराची इच्छा वय म्हूण म्हाका तुका कळी जाली तर ताका आमी सत मानतना तें म्हज्या बऱ्याकच घडटा, मुखलें म्हाका बरें जाता म्हणलें आमकां घडटा मोगाचें न्हू. जेजूक सर्वेस्पराचो थाळो आयकोन आसलो आनी त्या देखून इसाया प्रवादी म्हणटा 50 अध्यायांत 5व्या वाक्यांत थंयसर सांगता, सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मरतल्याक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजे खाड व्हरतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. खेडण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. कित्या खातीर
सोमीची जो विषय असलेले उल्लेख पवित्र पुस्तक सांगता सर्वेस्परानं मुझे कान उघडले आणि अशें कान उघडल्या वेळार कितें म्हज्या जिवितांत कश्ट मेळ्ळे तरी ते हांव समाधानेन आनी सोंसणिकायेन हांव ते सोसूंक शकता आनी ना तर म्हजे आनी तुजे थंय ते सोसूंक कश्ट जाता. त्या देखून जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयता साबार पोटी आमकां कितें करचें कळीच जायना आनी त्या दाळा आमी मुस्तूक गोंदळान पडटा आनी त्या देखून जेरेमिया प्रवादी 33 वाक्यांत थंयसर सर्वेस्पर देव जेरेमिया प्रवादी मुखांत उलोवन म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका गोळीत कळीत ना ते वर्ते गुट हांव तुका सांगतलो. म्हाका आनी तुका कळीत जावंक जाय थोडे पुरा वर्ते गुट. कित्याक आमच्या जिवितांत अशें पुरा घडटा कित्याक तर अशें जावन आसा म्हणलें आमकां गुट कळीत जायना जाल्यार आमकां कांयच मुखार वचूंक जायना. त्या देखून सर्वेस्पर म्हणटा म्हजे लागीं विचारल्यार हांव तुजे लागीं उलयतां तुका आयकता आनी तुका कळटा मुस्तुपुटी आमी विचारता आमी मागणें म्हणटा तरी पूण ताजो थाळो हांव तो आयकनातल्या वरवीं आमकां कित्याक तर अशें जाता म्हणून आमकां कळयत ना. हांव जावंक पुरो तूं जावंक पुरो हर एकली आमची पिडा गूण जावं दी आमचें कश्ट निवारून दी आर्थीक समृद्धी मेळूं दी मस्त आमी हर एकली हांव तूं मागता. मागल्या उपरांत पूण तो थाळो परत कितें सर्वेस्पर उलयता म्हणलें आयकनातल्या वरवीं आमकां ताजो अर्थ ताज्या फाटल्यान असो गूट आमकां कळीत जाताच ना. त्या देखून जाकोबाच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमी पळयता सर्वेस्पर देव आमकां जाणवाय दिता पूण तुमचे मदें कोणाकय जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. देव सोमेस्त मनशांक उपघा नासतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय तो दितलो. म्हाका आनी तुका जाणवायची मस्त गरज आसा. हर एक आमेटांक कशें उलय जाय हर एक आमेटांक कितें करी जाय म्हणली जाणवाय म्हाका आनी तुका गरज आसा आनी ही जाणवाय म्हाका आनी तुका मेळटा त्या दाळा हांव आनी तूं सर्वेस्परचो थाळो आयकता त्या दाळा हर एक घडये म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराची जाणवाय आमकां लाभता आनी ह्या वरवीं आमी आशिर्वादीत जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा द्वितीय पुस्तकांत 28 अध्याय पयले आनी दुसरें वाक्य म्हणटा जर तर म्हजी तुमी थाळो आयकाशात जर तर तुमी म्हजे उतार आयकाशात हांव तुमकां आशिर्वादीत करतलो म्हणटा. कशें म्हणटा तूं सर्वेस्पुरा तुज्या देवाचें उतार आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते उपादेश पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्पर तुज्या देवाचें उतार तूं आयकशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वाद जातलो तूं शहरान आशिर्वाद जातलो तूं गांवान आशिर्वाद जातलें तुजें कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक तुज्या गोरवां पासरांचीं वस्त्रां तुज्या हिंडाचीं बकऱ्यां पिलां आशिर्वाद जातलें तुजें धालें आनी जें पीठ मळबाचें आयदान आशिर्वाद मस्त आशिर्वाद हांगासर 14 वाक्या म्हणसर मस्त आशिर्वाद सांगता. तुमी शेमटे जावचे नात तुमी तकली जातल्यात. कित्याक तकली जातल्यात आमकां आन्सर कळटा टक्का करून आमी आन्सर दिता ताजो थाळो म्हाका तुका आयकता कुडले आमी आन्सर दिता आनी आमी तकली उखलून जियोंक शकता. तकली उखलून आमकां जियोंक शकता एक मुखेली जावन जियोंक शकता. कित्याक सर्वेस्परचो थाळो आयकल्ल्या वेळार तो थाळो म्हाका तुका आशिर्वादीत करून सोडटा. जर तर तो थाळो आमी आयकना जायना ताजे प्रमाणे विधेय जायना जाल्यार कितें म्हणटा 15वें वाक्य म्हणटा पूण तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतार आयकना जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर उपादेश आनी नियम पाळूंक सत्राय घेनाय जाल्यार हे सर शिराप तुजेर पडटले. शिरापेश जातले तूं शहरान शिरापेश जातले तूं गांवान शिरापेश जातलें तुजें धालें शिरापेश जातलें तुजें पीठ मळबाचें आयदान शिरापेश जातलें तुजें शेतांतलें पीक तुज्या गोरवां पासरांचीं वस्त्रां आनी तुज्या हिंडाचीं बकऱ्यां पिलां शिरापेत तूं भितर सरतना शिरापेत तूं भायर सरतना म्हळ्यार जाय तितले मस्तू थंयसर उल्लेख केला. हांव रिपीट करना पूण एक बात विशय सत सर्वेस्परचो थाळो जर तर हांव तो आयकना आनी त्या उतरां आयकच्या प्रमाणे आमी जियेना मस्तुपटी हांव तो कश्टांत संकश्टांत आमी सरपडटा. हात घाल्लें कांय काम यशस्वी जाताच ना या कितेंय आमकां अडकळी येतात कितें म्हूण आमकां कळताच ना आनी हांव तो मस्तू टेन्शन जाता. त्या देखून जोबाच्या पुस्तकांत 33 अध्याय 16वें वाक्यान आमी पळयता तो मनशाचें कान उगाडता आनी तांकां थाकीत दिवन भिरांत उपजायता. मस्तुपटी हें आमी नेणाव सर्वेस्पर देव
मुझे आणि तुझे कान उगडता आणि सर्वेस्पराची भिरांत मुझे थंय आणि तुझे थंय उब जाता. खेदाळा ताजो थाळो आयकल्या वेळार मात्र ताका आमकां ताजें भें दिसता, नाजाल्यार आमकां ताजें भेंतना आमकां जाय जाल्ल्या बरें करन येता आमी तेंचे सोमा म्हणून. जर तर आवय बापायचो धेंगणो एक आयका जाल्यार भुरग्याक पुताक रप्पा नीट जाता, नाजाल्यार कालेंगी करतात. टिचरांचो ताळो आयकलो जाल्यार भुरगे कुडले करेक्ट बरोवन पोजिशनार आसतात. टिचरीचो ताळो आयकना जाल्यार जॉली उलोवनच आसतात, खंय जाल्यार उलोवनच आसतात. तशेंच सर्वेस्परो मनशाचे कान उगडता आनी हो थाळो म्हाका तुका आयकतना सर्वेस्पराचे भिरांत उब जाता आनी हांव आनी तूं सारके वाटेन हांव तूं जियोंक शकता. आनी त्या दाळा मुझे आनी जिवेचें जिवीत उसल्या पावंडाक आमी पावता. जिणयेचें दार आमचें उगडता आनी आमी सांगातपणान आमी जियोंक शकता. सोमयान जेजू लागीं सोमयान जेजू आयच्या दिसा म्हणटा, जर तर म्हजो तुमी थाळो आयकश जाल्यार सस्नीक जिवीत दिता. म्हळ्यार म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं येवन तो जियोंक शकता, सांगातपणान आमकां सांगता. आमी पळयता त्या जुवांक केल्ल्या उगडापणांत 3ऱ्या अध्यायान 20वें वाक्य म्हणटा, पळय दारार बडोवन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो थाळो आयकून दार उक्तें करता ताज्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताजे सवें जेवतलो, तोय मुजे सवें जेवतलो. सर्वेस्पराचो थाळो आयकन जाल्यार सर्वेस्पराचें थाळो आयकतना म्हज्या जिवितांत म्हजें काळीज उगडता आनी ताजे थंय सांगातपणान हांव जियेता. ताजे सांगातपणान हांव जियेता. देखून सोमी जेजू म्हणटा, हांव ताजे थंय ताजे सांगाता जेवतलो आनी तोय मुजे सांगाता जेवतलो. पूण मुस्तमुटी म्हाका तुका आयकुचो तो थाळो सर्वेस्पराचो थाळो गी, मनशा सैमाचो थाळो गी, या भिन्न ताळो गी म्हणलें सवाल उब जाता. थाळो आयकूंक पुरो, अंतस्करणान थाळो आयकूंक पुरो, या इतर संगती मुखांतर आमकां एक ताजो थाळो आयकूंक पुरो. पूण सवाल थंयसर उब जाता, कोण आसो हो थाळो? सर्वेस्पराचो गी, वैगी निंगी म्हणलें आमकां मुस्तमुटी भोगता. आनी त्या देखून ताका एक टेस्ट कितें म्हळ्यार सर्वेस्पराचो थाळो वैगी निंगी म्हणून जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान पयलें वाक्य अशें म्हणटा, मोगाचे न्हू हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवांतून आयल्यात म्हूण पळोवंक ताची परिक्षा करा. मस्तपटी आमकां बघता करया टक्का करता, आनी सायबा म्हाका आयकलें इतलें बरें करून अशें कशें जालें. देखून पयत पुस्तक म्हणटा, तो प्रेरक आत्मो सर्वेस्परांतून आयिल्लो की ना गे म्हणून तुमी ताची परिक्षा करूंक जाय. आतां कशी परिक्षा करची? आमकां ताका ताज्या विशयंत सर्वेस्पराचो थाळो वैगी निंगी म्हणून, जर तर सर्वेस्पराच्या महिमे खातीर कितेंय आमच्या थावन जाता जाल्यार तें सर्वेस्पराचो थाळो खंडीत जावन आसा. जर तर आमच्या स्वार्थ खातीर जाता जाल्यार तो सर्वेस्पराचो थाळो जावंक जायना. मोगाचेनो आमी पळयता जुवांच्या 7व्या अध्यायान 16व्या आनी 18व्या वाक्यान अशें सांगलां, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, म्हजी शिकवण म्हजीच न्ही, बगार म्हाका धाडिल्ल्याची. देवाची खुशी करूंक अपेक्षितात. म्हजी शिकवण देवाची की म्हजेच मतींतली की म्हूण तें समजता. जो कोण आपले सक्ती उलयता तो आपलोच मान जोडूंक सोदता, पूण जो कोण आपणाक धाडलेलो मान सोदता तो सत्यवंत आनी ताचें तें कपाट ना. जर तर म्हाका आनी तुका सर्वेस्परा देवान ह्या संवसाराक धाडलां, जर तर हांव आनी तो थासो मान करचे खातीर, जर तर थाचे खातीर ताजे महिमाचे खातीर म्हाका आनी तुका एक थाळो आयकता प्रेरण जाता जाल्यार खंडीत जावन येतो सर्वेस्पराचो थाळो. जर तर म्हजेच स्वंत खुशे खातीर हांव ते म्हज्या इच्छा पूर्ण करच्या खातीर, म्हजी आशा आकांक्षा पूर्ण करता खातीर तो म्हज्यात थाळो म्हाका कितें भोगता त्या प्रमाणे आमी करता. हाका एक उत्तम उदाहरण आमी पळयता आमच्या त्या सांपेदूच्या जिवितांत आमी पळयता. सांपेदूच्या जिवितांत मातेवाच्या 16व्या अध्यायांत 17व्या वाक्यान आमी पळयता, ताणें पेद्रू हाचे विशयी साक्ष दिता, जेजू विशयी साक्ष दिता. आनी त्या दाळा जेजू म्हणटा, तेवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागीतून सिमांव तूं योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केल्लें
कोणी मनशांनी बघार सर्गींच्या बापान कित्याक जेजू पेद्रून सांगिल्लें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सर्वेस्पराक महिमा दिता आसतना कुडले थंयसर म्हणालो हे सर्वेस्पराचें उतार तुका आयिल्लें. आनी जेजू हें परकेत आनी म्हणटा शिमाव हें तुका उगडापें केल्लें सर्वेस्परा देवान सर्गींच्या बापान. थंयच मुखल्या पारान आमी पळयता वसू पेद्रू म्हणटा नाका सोमिया तुका पुरा मरणान येवचें नाका म्हणटा, मरण येवचें नाका म्हणटा. आनी त्या दाळा तो कितें म्हणटा पेद्रू देव ते निर्मिना जावं सोमिया तुका कितेंच घडचें नाका म्हूण बेश्टावंक लागलो. सर्वेस्पराची महिमा आशिल्ली ह्या जिजूक ते घडिल्ल्या वरवीं. आनी हांगासर पेद्रू म्हणटा नाका कित्याक म्हजें सांगात हांव तुजें सांगात आसा तूं सगळ्यांनी अजापां करताय हांव तुजो एसिस्टंट म्हणटा म्हाका व्हडले सगळे नमस्कार नमस्कार मारतात तूं गेल्यार मागीर म्हजी गत कितें म्हाका बारीक कश्ट जायत तशें बरो जावचें नाका बाबा म्हणटा. आनी त्या दाळा सोमी जेजू म्हणटा तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवन म्हणा लागलो म्हजे आशिल्लो पयसर सयताना म्हजे वटेर आडकळटा तो फातर तूं कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. म्हळ्यार थत्त पेद्रोक एका चिक्के वेळाच्या घडये पयलें देवाचो प्रेरकत्व ताजें तें उलयता आनी तो सांगता. चिक्के मनशा उपरांत थंय मनशा सैमान तो उलयता. या थंय म्हणटा सल हांगाचो सैताना म्हणटा समिंजीचो कित्याक म्हाका तुका मुस्तुबुटी थाळे आयकूंक जावंक पुरो पूण तो थाळो सर्वेस्परचो थाळो गी या आमचो गी या आनी कितें दुश्ट थाळो गी म्हणलें हांवें तुवें पळोवंक जाय. त्या देखून जाकोबाच्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 17 वाक्य म्हणटा पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसोर आनी स्वार्थ अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बाडाय उलोवन सता विरोध फुडकिरे जायनाकात. असली जाणवाय वयर देंवन येना ती संवसारी खीळ सैमाची आनी देवसाराची. पळया जर तर आमच्या स्वार्थान साधन करूंक कांय म्हाका तुका थाळो आयकता जाल्यार कांय पुणी म्हजे आनी तुजेंच अजेंडा फुलफील करूंक त्या खातीर तो थाळो आयकता जाल्यार थंय म्हणटा तो थाळो ते संवसारी आनी कीड सैमाचें आनी देवसाराचें. पूण वयर तो लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगात आस समाधानाची भोळी सुदारसून वरचत आसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याचें फळ दिताली आनी पक्षपात आनी कापाटेपण नातली. ह्या संगतीक लक्ती जावन म्हाका तुका थाळो आयकता तर तो जावन आसा सर्वेस्परचो थाळो. जर तर ती नितळ जावन आसा समाधान हाडूंक शकतात आसली झगडे हाडचेत आसले न्ही समाधान हाडचेत आसली सुदारसून वरचेत आसली दयाळ्यान भरलेली बऱ्या करण्याचें फळ दितली आनी पक्षपात वा कापाटेपण करनात असलें तसले संगतीचें ताजें स्वरूप आसा जाल्यार तो थाळो जावन आसा तो प्रेरण जावन आसा सर्वेस्परांतून म्हाका तुका आयिल्लें. आनी त्या देखून आमी पळयता मुस्तुकडे उल्लेख आसा 1-2 उल्लेख सांगता. जेरेमिया प्रवक्त्या 14 वाक्य सर्वेस्पर देव म्हणटा सर्वेस्परान म्हाका म्हळें हे प्रवादी म्हज्या नांवान फुटी मारतात. हांवें तांकां धाडूंक नात हांवें तांकां आज्ञा दिवंक ना हांव तांचे कडेन उलोवंक ना. फोडकिरीन दृश्या निरर्थक भविश्यवाणी स्वाकल्पी स्वप्नां ते तुमकां प्रगट करतात. पण हांगासर प्रवादींक उल्लेख कर सर्वेस्पर देव म्हणटा हांव तांचे कडेन उलोवंक वचूना ताणें म्हाका आयकूंक ना ताणीं कंत खालींक एक आयकता आनी ते वय म्हणून ते सर्वेस्परान उलयल्या म्हणटात. फोडकिरीन दृश्या निरर्थक भविश्यवाणी स्वाकल्पीत स्वप्नां आनी अशें आमकां जायते कडेन उदाहरण मेळटा. 23 अध्यायांत जेरेमियाच्या प्रवाद 25 वाक्यांत थंयसर सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या नांवान फोट प्रवाद करतल्या प्रवादीचें उतरां हांवें आयकल्यान ते म्हणटात म्हाका एक सोपण पडलें कितलो काळ पर्यंत फोट प्रवाद करतल्या आनी आपल्या फोडकिऱ्या कल्पना विशीं उलयतल्या प्रवादेच्या काळजांत म्हजें नांव आसा गाय. जशें तांच्या पुर्वजांनी बालाच्या पक्षाक मेळून म्हाका विचारलो तशें ते आपली स्वप्नां एकामेकाक सांगून म्हज्या लोकांक म्हजें नांव विश्वासें करतात. कित्याक म्हळ्यार आमकां बगूंक पुरो कांय उलयलें कोण ना.
तर थाळो सारक्या रितीन आयकोवचें आनी परकोवचें मस्त गरजेचें मोगाचें न्हू. जर तर तो देवाचो थाळो आमकां आयकोंक मेळ्ळो जाल्यार निजायकी आमी वर्तें संतोश. जर तर आमकां थाळो आयकोंक जावना जाल्यार आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागोवन तो थाळो आमकां मेळचे बरी आमी सर्वेस्पर आयकोवचे बरी कृपा मागया. जर तर आस्तावन देवाचो थाळो म्हाका तुका आयकोंक जाल्यार आमची काळजां आमी दारून करनासतना तो थाळो आमी आयकोंक प्रयत्न करया. पयत पुस्तकांत हेब्रेयकारांक बरयल्या 4 अध्यायान थंयसर आमी पळयता 6वें आनी 7वें वाक्य. देवाची सुवार्ता पयलें आयकल्ली ती आपल्या बेविश्वासा वरवीं भितर प्रवेशूंक शकली ना देखून देवान आज म्हणलो अनेक दीस नमेरला. 6 वर्सां नंतर यस्स दिसा विशयी दाविदा मुखान उलोवन वयर सांगलेल्या उतरा प्रमाणे तो म्हणटा, आज तुमी देवाचो थाळो आयकशा जाल्यार तुमची काळजां करनाकात धरून. म्हजें आनी तुजें काळीज दारून करनासतना ताजो थाळो आयकोंक हांव तूं प्रयत्न करया. कित्याक ताजो थाळो भोव गरजेचो म्हळ्यार जेजू म्हणटा, तुज्या माथ्याचे केस समेत हांवें मेजून जाल्यात. सर्वेस्पर देवान हर एक तुजो केस समेत मेजला आनी इतलें म्हजें तुजें केर काण घेता. केस मेजल्यात म्हळ्यार आमकां मेजूंक जायनात. आमचे तर भुरग्याचे केस कितले आसा गुंतूनात. आमी भुरग्याचो मोग करता म्हणटा तरी ताजे कडेन कितले केस आसात म्हूण आमकां गुंतूना. पूण सर्वेस्पर देव म्हणटा, हांव तुमचो इतलो मोग करता गी, तुमच्या विशयीन इतलें हांव जाणा गी, तुमचे केस लागून म्हाका गुंत आसा म्हणटा. पळयत पुस्तकान सामातेच्या 10व्या अध्यायान 32वें वाक्यान आमी पळयता, तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. कितलो सर्वेस्पर देव म्हजे विशयीन आनी तुज्या विशयीन हुस्को घेवन आसा. असल्या देवाक आमी जर तर ताजो थाळो आयकलें जाल्यार ताका स्पश्ट तरान आमचे विशयीन कळीत आसा देखून तो सारके रितीन म्हाका तुका गायड करता. आनी तो थाळो आयकून हांव तूं जियेलें जाल्यार आमकां मुक्तलें जिवीत भांगारा बरी फुलां बरी जावंक साध्य आसा. त्या देखून तो थाळो आयकचे मात्र न्ही, स्पश्ट तरान अर्द्यांनी संपूर्ण तरान आयकचे म्हणून एजेकिएल प्रवचनाच्या 3ऱ्या अध्यायान 10वें वाक्यान थंय उल्लेख आसा. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांवें तुका सांगलें ती उतरां तुज्या काळजान घे, ती चीत दिवन आयक. कंप्लीट कॉन्सन्ट्रेशनार आयकाचें. खालें बिजी आसतना आमी पोर नियाळ केल्लें उलयतना केदाळे एक सूर आसतना सर्वेस्पर देव उलयता. सामान्य तरान हांव उलोवन वचो म्हणना, मस्त जाणां आसतना उलोवन वचो म्हणून ना, उलयता. पूण सामान्य तरान एक सूर आसतना म्हळ्यार चीत दिवं तुका आसा. तुमी दादा बाबा बाबा करन आसतना ते उलयल्यार आयकना, चीत दिवंक जायना. देखून सर्वेस्पर देव म्हणटा, कितें हांव उलयतां पळय तें चीत दिवन आयका आनी त्या दाळा तुमी उंचल्या पावंडाक पावतात. पूण सवाल हांगासर उब जाता, थोडे फावटी आमकां थाळो आयकोंक पुरो तरी आमी कित्या खातीर आविदेय जाता गे म्हणलें. मुस्तफुटी म्हाकाय आयकता, तुकाय आयकता, थाळो आयकता, अशें करीचें, अशें कर म्हणलें आयकता, तरी पूण हांव तूं आविदेय जाता. कारण कितें? पयलें कारण जावन आसा आविदेयाक ह्या थाळो आयकनाशें रावोंक आमकां मनशाची दाक्षण. जायते फावटी मनशाचें भें, मनशाची दाक्षण म्हाका तुका सर्वेस्परचो थाळो तो आयकल्यार तो फाळीनातल्या बरी अडखळ हाडटा. आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत 5व्या अध्यायांत 29वें वाक्यांत आयकता, पेद्रू म्हणटा, थवळ पेद्रून आनी धर्मदूतांनी जाप दिली, आमी देवाक काळजाय मनशाक न्ही. थंय म्हणटात, अळे तुमी आनी मनीस वार्तावणी प्रगट करूंक वचनाकात, अशें कर तशें कर म्हणून. पूण त्या दाळे ते म्हणटात, आमी काळजाय देवाक मनशाक न्ही. मुस्तफुटी हांव आनी तूं थाळो आयकल्यार मनशाचें भें दिसता, ताजी दाक्षण भोगता, ताजे कडेन एक बांदपास आसता, ताजे कडेन एक एटॅचमेंट आसता. जावं पळोवंक आमचो फ्रेंड, आमचे संबंध, आमकां एक तरेचें बांदपास आसा. त्या बांदपासा द्वारे हांव तूं सर्वेस्परचो थाळो आयकना. त्या मनशाच्या भिया द्वारे आयकना. ह्या मुखार कितें तो मनीस करीत, खालें जायत, ताका बेजार जायत, तशें जायत, अशें जायत म्हणल्या खातीर मनशा खातीर हांव तूं करिना. त्या देखून हांव तूं जर तर ताजो थाळो आयकूंक जाय जाल्यार मात ताजो थाळोय हांव तूं दिवंक हांवें तुवें खुशी वेल्यार सर्वेस्पर देव ताजी खुशी म्हाका तुका खंडीसावन दाखयता. आमी जाणां ताजें ह्या आविदेयपणां थोडे फावटी
आमच्या मोतीन आसता रिजनिंग या लॉजीक म्हणटा आमी कितें म्हणटा तें सारकें हें बरें पूण म्हणून आमी चिंता सर्वेस्परचो ताळो आयकलो जाल्यार सर्वेस्परचो परत सांग सर्वेस्परचो ताळो आयकलो जाल्यार तुका खंयचे सोमा त्या प्रमाणे वसोंक जायना व्यक्तिगत सोमान दिसोंक पुरो पूण सर्वेस्पराच्या थाळ्या प्रमाणे आमी वचत जाय पडटा एक 2 उदाहरण दिवचें जाल्यार तुमकां गुर्त आसा जाल्यार ह्या टॉपिकाक ह्या विशयाक संबंध जाल्यान तुमच्या मुखार दवरता सामुएलाच्या पुस्तकान आमी पळयता थंयसर साऊल आसलो आनी ह्या साऊल रायाक सर्वेस्पर देव थंय सांगता कितें सांगता अमेरिकेता विरोध झूज करन असलें सरू नाश कर एक वाक्य वाचता मागीर 15व्या अध्यायांत दुसरें वाक्य अशें म्हणटा इस्रायलेत इजिप्तांतले भायर सरून वाटेर आसचे तेन्ना अमेरिकेतांनी तांचेर आक्रमण केलें ह्या तांच्या कर्तुबा खातीर हांव तांकां ख्यास्त लायतलो म्हणटा सर्वेस्पर आतां वस आनी अमेरिकेतांचेर धाड घाल आनी जें सगळें ताचे कडेन आसा ताचो सत्यानाश कर तांची दया करिनाका बगार दादल्यांक आनी स्त्रियांक भुरग्यांक आनी बळशांक पाड्यांक आनी बोकड्यांक खऱ्यांक आनी गाडवांक जिवेशी मार दया करनाका म्हूण सांगलें खंयचीं दवर नाका गाडवां कितें आसात हर एक जिवी तूं नाश कर म्हूण सांगलें पूण साऊल कितें करता साऊल लोकांक भियेता लोक म्हणटा इतले बरे सर्बेचे फुडफुडीत आसात कशें आमी हाका मारचें इस्रायलाक गेल्यार आमी त्या देवाक आमी एक ताजे विशीं यज्ञ भेटयत त्या वेळार आमकां इल्लें मास इगोंक मेळटा इल्लो स्वार्थी आसा जाल्यार म्हणना यज्ञ भेटयत आनी देवाक खुशी जायत थंय खंय बरें कोण ना म्हणून ते म्हणटात आनी त्या खातीर पुस्तकांत 15व्या अध्यायान 9वें वाक्य म्हणटा साऊलान आनी त्या सैनिकांनी आगागाक बऱ्यांतल्या बऱ्या बोकड्यांक पाड्यांक आनी शेळयांक आनी मोलादीक आसा तें सगळें नाश करिनासतना सोडलें हलकें आनी उपकाराक पडांतलें सगळें तांणी नाश केलें सर्वेस्परचो ताळो आयकलो पुरो नाश कर कांय तूं दया समय दाखयनाका आसलें पुरो नाश कर मनशान चिंतलें च्या हें पुरो वेस्ट करचें गे पिसो म्हणूंक घात म्हाका इतलें बरें आसचें वेस्ट करता ते कोणी ताळो आयकून दे बा हांव कितें करता हांवें जाणारे न्ही गे हें पुरा नाका रे पुरा नाश करून उडयलें खंयचें बरें बरें आसा तें ताणें दवरलें आनी कितें म्हणटा आनी कुडलें सर्वेस्पर त्या सावलाचो तिरस्कार करता तेन्ना सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें हांवें सावलाक राय केलो म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात आनी सामुएल सावलास आयलो तेन्ना सावलान ताका म्हळें सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं हांव सर्वेस्पराचे आदेश पडल्यात पळय वो साऊल म्हणटा हांवें आदेश पडल्यात कित्याक पुरो नाका रे पुरो ताणें बिंडून उडयलां पुरो नाश करून उडयलां ताज्या प्रकार ताणें सारकें गेलां ताज्या प्रकार देवाच्या ताळ्या प्रकार न्ही ताका सोमा बगलें ताका सारकें गेलें आनी त्या दाळा पूण सामुएलान म्हळें बोकरेंची बोब म्हज्या कानान पडटा आनी पाडे हांबेता ते म्हाका आयकता तर असो अर्थ कितें साऊलान जाप दिली लोकान तांकां अमेरिकेतांत हांगा हाडल्यात सर्वेस्पर तुज्या देवाक बाली भेटोवच्या खातीर कितें परतें वाचता कोणाचो देव सामुएलाचो देव सर्वेस्पर तूं ज्या देवाक बाली भेटोवच्या खातीर बऱ्यांतल्या बऱ्या बोकड्यांक आनी पाड्यांक वांसयलें पूण हेर सगळें सोमी पुरतो नाश केला तुजें हांवें कितलें बरें काम केलां म्हणटाय तूं हांवें तुजो देव आसा न्हय तुजे कडेन उलयता तुका सांगता येत्त देवा नाका अभिषेक कर राय केलो उसरालो व्हडणी तुज्या देवाक थंय व्हडलें बरें काम करता त्या देवाक भाली भेटोवंक आसलेंतलें बरें हांवें हाडून दवरलां पूण सर्वेस्पर म्हणटा त्या सामुएला मुखांतर तुका सामुएल म्हणटा तेन्ना सामुएलान म्हळें तुका वो कार्य आदेश दिल्लो म्हणून वस आनी त्या पातक्या अमेरिकेचो पुरतो नाश कर तुवें तांचे निसंतार करीसर तांचे विरोध झूज तर तूं सर्वेस्परचें उत्याक कित्याक आयकोंक नाय तुवें लुटीचेर झोंप मारून सर्वेस्परच्या दिश्टीक वायट दिसता तें कितें केलें मो साऊलान सामुएलाक जाप दिली हांवें सर्वेस्पराचें उतार आयकलां आनी ताणें म्हाका दिल्लो कार्य आदेश हांवें पडला पळया म्हाका तुका मुस्तबड देशांत बघता हांवें खंय चूक केली केला न्ही हांवें म्हणून सामुएलान सांगल्यार साऊल ओप्पाना साऊल म्हणटा खंय हांवें चूक केल्या सांग म्हाका सर्वेस्पराचो आज हांवें खंडीत पडला ताणें सांगलें नाश करून नाश केला
जे कितें हांवें हाडलां तें सर्वेस्पराक बली भेटोवंक, म्हाका खावंक न्ही, सर्वेस्पराक बली भेटोवंक. आनी ताळा समवेल म्हणटा, पूण सर्वेस्परा तुज्या हांवें अमालेकाच्या राया आगागाक धरून हाडला आनी अमालेका तसो पुरतो नाश केला म्हूण साऊल म्हणटा. पूण सर्वेस्पर तुज्या देवाक गिलगलांत बाली भेटोवचे खातीर पुरतो नाश करूंक जाय आशिल्ले ते लुटींतले बऱ्यांतले बरे बकरे आनी पाडे लोकांन हाडल्यात. सो खाले म्हणटा तो, हांवें न्ही लोकांन हाडल्यात खाल्या खातीर बऱ्यांतले बरे एक बरी एक बाली भेटया म्हणून, बरी बाली भेटया म्हणून. आनी तेन्ना म्हणलें ती उतरां समवेलान भोव गरजेचीं उतरां. आनी ती जावन आसात तेन्ना समवेलान म्हळें, सर्वेस्पर विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता, बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकऱ्याच्या सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम, अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पथका सारकें, हट्ट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें, सर्वेस्पराच्या उतराचो तुवें तिरस्कार केलो देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला. कितल्या मोठ्या दोन वाक्यांनी भोव वर्त्या अर्थभरीत वाक्य सर्वेस्पर देव समवेला मुखांत उलयता आनी म्हणटा, बलिदाना सर्वेस्पराक विधेयपण मानता तितलें होम आनी यज्ञ मानता. हांव आनी तूं जायतीं मिसां भेटोवंक पुरो, जायते कडेन मागण्याक वचोवंक पुरो, जायतीं रित्यो एटेंड जावंक पुरो, जायतीं बऱ्यो करण्यो दान धर्म हांवान तूं करूंक पुरो, जायतें बरें बरें लोकांक समाज सेवा करूंक पुरो. पूण सर्वेस्परा देवाचो थाळो आयकून ताका विधेय जायना जाल्यार सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुवें कितलीं यज्ञां केल्यार म्हाका खुशी करूंक प्रयत्न केल्यार सगळें कांयच प्रयोजन ना. म्हजो थाळो तुवें आयकून ताका विधेय जावंक जाय, म्हजो थाळो तुवें आयकून ताका विधेय जावंक जाय. सर्वेस्पर देव म्हणटा, अविधेयपणो बलिदाना प्रास विधेयपण उत्तम, बोकऱ्याच्या सर्बे प्रास खालतेपण उत्तम, अविधेयपण मंत्रतंत्राच्या पथका सारकें. आमचे प्रकार कोण जर तर मंत्रतंत्र करता जाल्यार आमी कितें म्हणटा, हे देवा कळ्ळी पाड कामां करता सायबा तो, ते एक अर्थ आसा की ताका अलवरा माट बंद करचो मनीस म्हणून. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, तूं जर तर अविधेय जावन सर्वेस्पराक आसाय असल्या व्यक्ती बरी तूंय जावन आसाय, असलें पाड कामां करतल्या व्यक्ती बरी तूंय जावन आसाय. तर हांव तूं चिंत्या मोगाच्यान परत ते सांगता, हट्ट मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारकें सर्वेस्पराचो उतराचो तुवें तिरस्कार केले देखून ताणें तुजो तिरस्कार केला. वय मोगाच्यान जायतीं वंजलांत उदाहरणां आसात, वेळाच्या अभावान म्हाका सांगूंक जाता दिसना. जायतीं उदाहरणां आमकां पळोवंक मेळटात. हाब्रायांनी ताणें कशें आयकनातल्या वेळार कशें ताका कश्ट आयलें कितें आमी जाणाव. सर्वेस्पराच्या उतरा प्रकार आमी पळोवचें जाल्यार कितें सर्वेस्परान सांगिल्लें तें आमी करूंक जाय. हाब्रायाचें एक ल्हानशें घटन सांगता, थंयसर रायांच्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायान पळयता हांव. हाब्रायाक सांगतात तांकां त्या झुजाक वचून आशिल्लें पुरा नाश कर आनी सगळें कर म्हूण. कित्याक म्हळ्यार ह्या इस्रायलांचो हिंड भोव ल्हान आशिल्लो आनी ऑपोजीट व्हडलें सैन आशिल्लें. पळय, इस्रायलींनी आरामगारा मुखार घाल्ले तंबू 2 बोकऱ्या हिंडा भशेन दिसताले, पूण आरामगारांनी सगळो गांव भरलो. हें ल्हानशें तें व्हडलें सैन. आनी असल्यार सर्वेस्परान सांगलें मागिल्ल्या वेळार, वस हांव तुका जय दितां, फुल्ल नाश कर न्ही म्हणून. तरी पूण वो नाश करना, राय नाश करना, तांकां सोडता. एकल्या ताका रायाक कांय करनाशें हाडून येता. आनी हे प्रवादी एका हे पळयता आनी एका प्रवादीक म्हणटा ताज्या एका मनशाक, मार म्हाका म्हणून, घाई कर म्हणून. आनी तूं म्हणटा, हांव घाई करना बा, तूं प्रवादी. सर्वेस्पर सांगता, मार म्हाका. ना, हांव मारिना. तक्षण म्हणटा, तुवें देवाचें उतार आयको नाय मू, तूं आतां चिक्के मुखार येता आसतना तुका ग्रास येता आनी तूं मरताय. एक वाक्य तें वाचता, 33 वाक्य. सर्वेस्पराच्या आदेश काल प्रवादीच्या पंगड्याच्या एका संध्यान आपल्या सांगाती प्रवाद्याक म्हळें, म्हाका मार. तो ताका मारूंक फाटीं सरलो तेन्ना ताणें ताका म्हळें, तूं सर्वेस्पराचें तूं उतार आयकूंक नाय देखून तूं मुजेस आसलो वेतस शिव तुका जिवेशी मारतलो. तो ताजेस आसलो वेतस एक शिव ताच्या आंगार पडलो आनी ताका जिवेशी मारलें. वो प्रवादी कित्याक ताका मार म्हणटलो म्हळ्यार, वो प्रवादी
थाका एक सवाल त्या रायाक मुखार कोणें पळय सोडुल्लें ताजे सर्वेस्पराचे उतरावर म्हणे करनासतना ताका एक सवाल विचारूंक घाल्लें त्या देखून ताका अनेकल्या मार म्हणटा सर्वेस्पराचो ताळो आयकल्यार तो मारना म्हणटा आनी तो मरता उपरांत एकल्याक सांगता तो ताका घाई करता या प्रवाद्याक घाई करता प्रवाद्याक घाई केल्या उपरांत तोंडाक काळे पट्टी बांदून सिधा त्या राया कडेन येता आनी म्हणटा राया अशें अशें जालें म्हाका एकल्यान सांगलें जर तर हो सुकोवन गेलो जाल्यार तुमचो जबाबदार तुका मरण शिक्षा म्हणून तो कुडले म्हणटा राय म्हणटा हा म्हणटा वय न्हय सोमाने तुज्या तोंडार आसा तुवें शिक्षा तुका तुवें सांगलें न्ही तो सोडून गेल्यार ताका शिक्षा आसा म्हणून तुवें ताका सोडूंक सोडलें म्हळें त्या देखून तुका शिक्षा तक्षण तो ताजी पट्टी काडटा आनी म्हणटा सर्वेस्परा देवान तुका सगळें नाश करूंक सांगलें तुवें त्या राया कडेन संधान करन आयलाय तुज्या हातान आसल्या मनशाक तुवें संधान करन आयलाय हांव तें तुमकां तें अर्जोवचे खातीर दोन वाक्य तें वखता कितें केलें त्या रायान थंयसर अशें तांणी आपल्या पेंकटाक गुणे वसलां बांदली म्हळ्यार ऑपोजीट सायनान चलवालें आनी आपल्या माथ्यार दोरयो दवरल्यो आनी आहा भशेन वचून ताका म्हळें तुवें तुज्या सेवका बेन हददाक जीवदान करूंक जाय म्हूण तो मागता तेन्ना ताणें विचारलें बेन हदद आणकी जिवंत आसा तो म्हजो भाव हें एक बरें शकून म्हूण लेखून ताणें सांगलेलीं उतरां ताणें घट्ट धरलीं आनी म्हळें वय बेन हदद तुजो भाव तेन्ना इस्रायलाच्या रायान आज्ञा दिली वच आनी ताका म्हजेशी हाडा बेन हदद ताजेशी आयलो तेन्ना रायान ताका आपल्या रथाचेर बसयलो बेन हददान ताका म्हळें म्हज्या बापायन तुज्या बापाय कडची स्वाधीन केल्लीं शहरां हांव पाठयन दितलो आनी म्हज्या बापायच्या सामर्यान केल्लें परी तुवें दमस्कान तुजे पासत वेपाराचें केंद्र करियेत इस्रायलाच्या रायान जाप दिली ह्या शर्तांचेर हांव तुका सुटका दिता अशें ताणें एक कडेन करार केलो आनी ताका सुटका दिली हें काल्याक सांगलें म्हणून जस्ट एक मुठव्यान सांगचें कोण विवर्सूंक टायम ना देखून त्या सर्वेस्परान हा भाग सांगलें एक ताजें सैन ल्हानशें इंडा बरें आशिल्लें बोकऱ्याचें इंडा बरें तांचो ऑपोजीट व्हडल्या गांवान बरलो सर्वेस्पर सांगलें हांव तुका सगळें दिता सगळें नाश करणे म्हणून वो कितें करता आपूण सुग्रेट म्हूण चिंता आनी कालें करता तो येवन दम्मा आयकल्यार जाय सायबा म्हणटा पूण कितें म्हणटा प्रवादी म्हणटा सर्वेस्पराचो ताळो तुवें आयकोनाय देखून सर्वेस्पर तो प्रवादी म्हणटा तुका तेच प्रमाणे करता म्हणटा पूण ताणें ताका म्हळें अशें सांगता सर्वेस्पर त्या आब्रायाक हांवें नासाक निर्मिल्ल्या मनशाक तुवें सुटका दिली देखून ताज्या जिवा बदलाक तुजो जीव ताजे परजे बदलाक तुजी परजा वगडायतलोय वय म्हाका न्हू हें जावन आसा अविधेयपणाचें परिणाम जोशुआच्या व्हडलो एक तो बरो एक मुखेली जोशुआन गेल्ले हर एक झुजां विन्न जातालें आमचें सैन ल्हान आशिल्लें तरी व्हडले व्हडले झुजां तो जिखून आशिल्लो पूण एक कडेन जोशुआ सलवाता 7व्या अध्यायान आमी पळयता एका ल्हानशा सैन्या मुखार तो सलवाता आय शहरा खातीर झूज थंयसर आय शहराचें एक ल्हानशें थंय सैन आशिल्लें आनी येद्द व्हडलें सैन थंयसर सलवाता आनी इस्रायल म्हाका भारी बेजार जाता आमी ल्हानशा ग्रुपान व्हडलें व्हडलें सैन चलवयलें पूण हांगासर येदेशें ल्हान सैन कित्याक म्हाका चलोवंक जावना सर्वेस्परा कडेन ते विचारता सर्वेस्पर ताका जोशुआक म्हणटा तुमी सर्वेस्पराचो कायदो मोडला सर्वेस्पराचो कायदो तुमी मोडला खंयसर आमी मोडला म्हणटा तो ना तुवें मोडलाय तुज्या एक एकत्त कुळये काडणें गोत्रांक घाल ताजे उपरांत एका कुटुंबा काडणें एक एकत्त मनशाक हांव सांगले बरें विसोवन काडपालें हांव म्हणटा आनी तशेंच तो एक एकल्यांकत ताज्या सगळ्या कुळयेच्या काडणें येता 12 कुळी आसल्यो त्या वेगवेगळ्या कुळ्या एक कुळी विंचता ही कुळी राव म्हणटा त्या कुळयेच्या कुटुंबाक आपयता गोत्रांक आपयता गोत्रांत हांव सिलेक्ट जाता एक ताज्या उपरांत कुटाम जाता कुटाम सिलेक्ट करता कुटुंबान एकलो व्यक्ती मेळटा आनी त्या व्यक्ती लेगीत विचारता तुवें कितें केलाय सर्वेस्पर देव म्हणटा तुवें सूख केलाय म्हूण कितें सूख केलाय गे म्हणून आनी त्या दाळा म्हणटा तें निजायकी आमी आयकाय जालें उतार तो म्हणटा हांवें अहलेल्या जाग्यार तावन येताना तांचें बरें मोलादीक भांगाराचें बरें सुबीत आशिल्लें तें हांवें हाडलें म्हणटा सर्वेस्पराचो उतार मोडून येद्या व्हडल्या सैन्यांत एकल्यान सूख केल्ली उडासतोरा एकल्यान सूख केल्ली आनी त्या खातीर सगळें तांचें सैन चलवालें ताचें नांव आखान म्हूण जावन आसा तो कोण ताणें सूख केल्ल्या व्यक्तीचें आखान जावन आसा जोशुआन आखानाक म्हळें म्हज्या पुता सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक महिमा दी आनी जो गुन्यांव वळखून घे तुवें केलां तें म्हाका सांग आनी म्हजे कडचें कांयच लिपय नाका आखानान जोशुआक जाप दिली
हांवें सर्वेस्परा इस्रायला देवा विरोध खरेंच पाताक केला. हांवें केल्लें तें हें, हांवें लुटीच्या वस्तू मध्ये शिनाराचो एक सुबीज शेलो 200 शेकलां रुपये आनी 50 शेकलां जडायचो एक भांगाराचो इटो देखलो. त्या वस्तूंची म्हाका आशा येयली आनी हांवें तो व्हेल्यो. हांवें तो म्हज्या थंबान धरणी भितर लिपोवन दवरल्यात आनी रुपये सकट वस्तूंचे की पोंदा आसा. जोशुआन दुतांक धाडलें, त्या थंबा कडेन धांवलें आनी खरेंच त्यो वस्तू थंबान लिपोवन दवरल्यो आनी रुपये सकट वस्तूंचे की पोंदा आशिल्लें. तांणी त्यो सगळ्यो थंबांतल्यो भायर काडल्यो आनी त्यो जोशुआनी सर्व इस्रायला मुखार हाडून सर्वेस्वरा मुखार सोडून दवरल्यो. आनी ताजे उपरांत तें देवान निर्बंध केल्लें तें आशिल्ल्या वरवीं तें काडल्या उपरांत हें संपूर्ण आयशाराचो नाश करूंक जोशुआ शकता. आनी तो आमकां कळटा आमच्या बोळान जिविताचें झूज हांवें तुवें जिखचें न्ही. जिविताचें झूज हांवें तुवें जिखचें सर्वेस्पराक विधेय जावन जियेल्ल्या वेळार म्हजें आनी तुजें तें खंयच बोळ ना जाल्यार व्हडल्या सैना विरोध, व्हडल्या आमकां प्रभावीत व्यक्ती विरोधी सर्वेस्पर देव म्हाका तुका जीख दिवंक शकता. जर तर हांवें आनी तुवें सर्वेस्परा देवाक अविधेय जाल्या, फाताक केला, थवळ हांव आनी तूं सलवतांव इतक्या ल्हानशा कोणूच लेखाक धरनातल्या मनशा विरोधी आमी सलवता. कित्याक सलवता? सर्वेस्परा विरोध आमी फाताक केला. हे मोठ्यान सांगलें मोगाच्या न्हू, दयाकन साध्य आसल्यार जोशुआ पुस्तक असो 7वो अध्याय घरा वचून वाचा. ते कितलें बरें एक उदाहरण, एक कितलें बरें उदाहरण. एक ल्हानशें सैन व्हडलें इस्रायल तें सैन सुलोवंक जायना, ताका सुलोवंक जायना. कित्याक त्या इस्रायल त्या सैनिका पैकी एकल्यान फाताक केलें. आज म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत हांव आनी तूं अविधेय जाल्यार सगळ्या कुटुंबाक उपास जावंक पुरो. एकलो अविधेय सगळ्या कुटुंबाक उपास. हांव आनी तूं चिंता कित्याक आमकां अशें जाता. खंयसर की म्हजें कुटुंब म्हजें हांव आमी सुकोन पडल्या, मोगाचें सुकोन पडल्या, अविधेय जाल्या हांव. आनी ह्या खातीर जिणेच्या झुजांत हांव आनी तूं चलोवन आसा. त्या खातीर आयच्या दिसा आमी दृढ निर्धार करया मोगाचें न्हू. पयल्या सुवातेर सर्वेस्पराचो थाळो आयकूंक हांव आनी तूं प्रयत्न करया. दुसरें जावन आसा ताका विधेय जावन हांव आनी तूं जियोंक प्रयत्न करया. हें दोन केल्ल्या वरवीं म्हजें आनी तुजें जिवीत मुखल्या दिसांनी एक वर्ते एक आशिर्वादाचें जावंक पावतलें. हें आमकां आमच्या जिवितांत जाय पुरतें आमकां मेळटलें. आशिर्वाद आमी आतां जोडया. सक्रामेंता मुखार मुखल्या एका 10 मिनटांनी जावचे त्या आराधना वेळार आमी बरें सर्वेस्परा मुखार एकच 2 संगती आमी मागया. सर्वेस्पराचो थाळो म्हाका आयकूंक कृपा दी. तुका विधेय जावन म्हाका जियोंक कृपा दी. म्हजें जिवीत तूं आशिर्वाद कर.